काणी बरी आसली ताच्या उपरांत तांतून जावन आमकां साद्या मनशांक जिवितांत कितें घडटा हें सगळें एक चित्रा रुपांत तुमी दाखयलां. बरें आसा. देव बरें करूं. एंटरटेनमेंट मस्त आणि कॉन्ट्रोवर्सी काय ना पण नाकी पण हे पळयत भोव सिंपल कॉन्सेप्ट आनी एक्टिंग आनी बरें जाता आनी मस्त हांसूंक मेळ्ळें आमकां आनी आखरेचो संदेशूय भोव अपूर्व असो. गांवच्यो खबरो आनी खबरां मदें आमचे हरियकल्याचे धांव पयशे अशे कालिंबरो करूंक आसा. तेज्या फाटल्यान तरी आमचे कितें भावार्थाचें सताय ती उखलून धरल्यांत आमी जिणी बदली जायी सुखी वळख जायी आनी अशें केल्ल्या तवळ हेरांक बक्षिल्ल्या वेळार या आमी आमचें सुख वळख केल्ल्या वेळार जिवीत बरें जाता म्हणल्यार एक संदेश आसा. एका वाटेन बरें मनोरंजन आनी एका वाटेन लिसांव बरें एक्टींग आसा आनी गांवची सकळ स्थिती आमच्या गांवचीच जाल्ल्यान खंय घरा पळोवन घरचे संगती पळयल्ल्या बरें जाता. कोणाक एक दुःख म्हणजे दिसलें काय ना एक एंटरटेनमेंट बरें आसलें काणी बरें आसलें एक लास्ट संदेश बरो आसलो आनी एक्टींग सुपर नॅचरलिटी आहली आनी जेजूचें उतरां विविध रितीन परगट करीत म्हणल्यार हें एक मुवी कारण. हांव पालेमारच्या जायत्या फिरगसकारां सांगात हांगासर आयलां तो भोव पळोवन भोव चड संतोषला. बरी एक काणी जायत्या जाणांच्या मेतेरपणू हास्य आसा बरो संदेश आसा. फर्स्ट क्लास दुसऱ्याच टायपाची आनी लोकांच्या भावनांक तशेंच चिंतनांक ताळ पडचे तसली संगत खाण घेवन ल्हान थीम तरी इंटेन्सिवली म्हणटा आमी व्हडले लांब नासतना ताचेरच गमन दिवन मनशापणाच्यो संगती बऱ्यान भायर हाडल्यात. मॉरल लेसनी बरें आसा तशेंच एक्टींग केलें बरें जालां. सगळ्यांक कंग्रॅच्युलेशन्स.